खबरो विस्तारान शेनवारा फिरगेभाट नेरूल हांगासर थळाव्यांनी फुडाकार घेवन स्वताच्यो शेळी ज्यो रस्त्याक तेंकिल्ल्यो त्यो काडून उडयल्यो. थळाव्या लोकांनी अशे रितीन सहकार्य केल्यार गांवांत तशेंच गोंयांत रस्ते वाडोवपाक वा कसली उदरगत करपाक आडमेळी येवच्यो ना म्हण गृहनिर्माण मंत्री जयेश साळगांवकर उलयला. RDX गोवा खातीर नेरूलच्यान गौतम शिरोडकार. एक्चुअली लोकांचो डिमांड आसलो नेरूल हांगासरल्या लोकांक. आतां तुमी पळयलां आसतलें कितले कॉपरेटीव म्हाका दिसता फर्स्ट टायम गोंयांत अशें जाता की लोक आपूण जावन आपले स्ट्रक्चर्स जे भायर पडले आसा ते काडटा. एकल्यान रिजन कितें जालें आसता, एकल्यान कोणी वाडयला तेजे सायडीक मागीर तेज्या लेवलाक फुडें दुसरो कोण वाडलेलो आसा आनी हे कोणूच फुडें सरोन हे स्टॉप करूं ना आनी ते कोण काडपाकूय फुडें सरोंक ना लोक दुखावत म्हणून. आनी आमी असो एक स्टँड घेतलो की पयलीं कोणाक अथॉरिटीक एप्रोच जावच्या पयलीं खूब लोकां कडेन प्रत्येक लोकां कडेन वचोन लोकांक रिक्वेस्ट करया आनी लोकांक सांगया की आयची गरज आसा ही रोड वायड जावपाक जाय. तांकांच खुबशे त्रास जाता जेन्ना तेंचे कोण सयरेदारी येता. रोड खूब नॅरो जाल्लो आनी एक गाडी दवरल्या कारणान ती गाडी परत सयऱ्याक भायर सरोन ती गाडी फुडें व्हरून पार्किंग करची पडटाली. वो तांकां तांणी तो त्रास ते म्हाका सांगताले. हांव म्हणलें हांव इनिशिएटीव घेता आनी हो रोड आमी क्लीन करपाक ट्राय करया. लोक विलिंगली फिरगे म्हणटा तुमी पळयता सगळे लोक हांगासर एकठांय जाल्या आनी लोक आपूण आपले स्ट्रक्चर्स आतां भितर काडपाक लागलेले आसा. हितून कांयच कोणाचोच फोर्स ना, कोणाक त्रास ना, लोक हॅप्पी आसा आनी हो गणेश विसर्जना पयलीं हो रोड तुमकां आनीक वायट जाल्लो दिसतलो. आमचे म्हाजे वोटरांक सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा की तेणें तें एन्क्रोचमेंट जाला न्हू तो आयज तेणें आपल्या हितून वशेन काडला म्हणून. आनी तशेंच हांव एकदम खूश म्हाजे डेप्युटी सरपंचाचेर आनी तो वॉर्ड मेंबर हिंगासर आनी आदी उरलेले पंच मेंबरांचेर की ते सगळे ते लोक तेंचे बरोबर कॉपरेट आसा म्हणून. काय म्हाका तरी दिसता आख्ख्या गोंयभर लोकांक एका पंचायत मेंबरांक एक मेसेज आहा की अशेंच खंय एन्क्रोचमेंट केल्ले आसा थंयसर लोकांनी आपल्या मेंबरांनी वचोन आपल्या वोटरां कडेन उलोवन लोकांक एक बरो रस्तो दिवचो आनी बरें करचें म्हणून.